पुर्तुगेज तेंपार बांदिल्ल्या म्हापशेच्या पोलीस स्टेशनाची सामकी बाबत परिस्थिती जाल्या। बिल्डिंगेचे पाखे गळटा, वण्टीक हुंदरांनी बिळां मारल्यात, तेरासाच्या बेत्याचे कुडके पडटात। सरकारान नवी बिल्डिंग बांदपाचें काम हातांत घेतलां, पूण तो मेरेन पोलीस स्टेशन दुसरे कडेन व्हरपाची गरज आसा। इमारतीच्या बांदकामा खातीर तशेंच स्थलांतरा संबंधी म्हयन्या भितर निविदा काडटले अशें शार उदरगत मंत्री फ्रांसीस डिसोजान सांगलां। पुलिस स्टेशन केन्ना शिफ्ट जातलें? पुलिस स्टेशन बजेटान आहा म्हाज्या अशी काम फुडें गेलां म्हणजे एस्टिमेट जावं तेंचे ऑल्टरनेट प्रिमायसीस हे सगळे विशय केल्ले म्हाका म्हाज्या अंदाजान एक म्हयन्या भितर टेंडर बाबा सरपा जाय। ते सद्याक गळटा ते उपाय ना ताका कित्याक हे फाटले बजेटानूय आसले तेन्ना ते सरकारान बजेटान घालून बी कांयच केलें ना। माझ्या चीफ मिनिस्टरान सांगला जाता तितके बेगीन सुरवात करया। तिसऱ्या आणि चौथ्या वर्गातल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांक वेचून काडपा खातीर स्वतंत्र आयोग घडयतले अशी घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान शुक्रारा केली। गोवा लोकसेवा आयोगाच्या रुप्या उत्सव सुवाळ्यांत उलयतना मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केली। आयोगाचो वावर सामको पारदर्शक आसूंक जाय अशें मत राज्यपाल V.R. वांचून उक्तायलें। Time has come now that I am contemplating a subordinate staff commission. You have 2 LDC posts and there will be 10,000 applications. So let this be done by an impartial body. So the best aspect which everyone wishes that a public service commission is I think impartiality while selecting. It's not an easy task. It is therefore imperative that the functioning of the Public Service Commission should not only be efficient but also transparent and impartial, and should in the process instill confidence in the public mind. I would like to particularly highlight the credibility and dignity of the Public Service Commission is based on the faith and confidence of the common people. People will have faith on the Commission only when its actions are just, fair, unbiased, impartial and transparent. This ad hocism must stop at some place. You do not give the security of tenure to the government servant. How do you expect him to discharge his duties without fear and favor? He is bound to go by what the political executives say, and not at all times will you get the political executive like the present chief minister who will say I will not interfere in this and that. So mind you, ad hocism must stop. कुडचडे पालिकेन सुडा मार्केटांत फुलां आनी नाल्ल विकपी वेपाऱ्यांक दिल्ली सुवात वाडोवन दिवची अशी मागणी थळाव्या वेपाऱ्यांनी केल्या। उण्यांत उणी 2.5 मीटर सुवात मेळची अशी तांची मागणी आसा। तांच्या मागणेचो विचार करपाचें उतर कुडचडेचे उपनगराध्यक्ष रोशा परिरान दिलां। जागा ल्हान आसलेल्यान आमकां सगळे वटच्यान त्रास जाता। त्यात आमकां 35 वर्सां मायज जालीं वतन करूंक लागल्या, पूण आतां तेणी लुगाक म्हणून दिला 6 मीटर दिला। तो 2.5 मीटर जर दिल्लो जायत आसलेलो जाल्यार सगळ्यांक सारकें सिस्टमॅटीक बसोवप म्हणून मेळटा। फुलां हाडल्या जाल्यार दवरपाक मेळना, पावसा दीस वयना कितें करून करतले। आतां पळय हाडले फुलां अशीं उडोवची पडली, लोकांक विकपाकय मेळना। 6 मिटराचेर कशें म्हणून उबे रावतले। तुम्ही किती मीटर 2.5 मीटर जालें? आमकां केलें तें तेणी बरें केल्लें, पूण मातसो 2.5 मीटर दिलें जाल्यार तितली बरें जाता आसलें। 2-3 भशेन नाल्ल लावपाक मेळना, एकूच कडेन लावपाक मेळटा। तेगे परा वयल्यान दांग घालपाक पडटा, ते सायडीन तेगे परा वयल्यान दांग घालपाक पडटा। किती म्हणपाक सोदता तुमी? कितली मीटर जाय? आमकां दिलो तो 2.5 दिलो न्हू, आमकां तसो दिवपाक जाय आशिल्लो। 2.5 मीटर दिलो तो आमकां तसो दिवपाक जाय आशिल्लो। हे आतां पळय तेगे परा वयल्यान दांग घातल्यार तें उलयता, तेगे परा वयल्यान दांग घातल्यार तें उलयता। एक भशेन नाल्ल लावपाक मेळटा। हांगा लायले कडेन आसा, आमकां नाल्ल पळय 10 रुपया आसा, 8 रुपया आसा, 7 रुपया आसा, 6 रुपया आसा, लावपाक मेळना। खूबशी कंप्लेनी येयलोली की मार्केटान लोक रस्त्यार बसून विकतात, फुटपाथ ब्लॉक करतात आनी हो लोक जे आहा आमचोच लोक, तेमकां तांक ना शॉपां हें घेवपाक तेमकां तांक ना। सो आमी कितें डिसिजन केलें, सगळे कावन्सिलरांक घेवन चेअरपर्सनाक घेवन
मार्केट कावन्सिलर जायना तेमकां एक जाग्यार घालपाचें सगळें स्ट्रीमलायन करपाचें. सो तेमकां आमी सगळीं वयल्यान आमचे सुदा मार्केट आहात थिंगा तेमकां मार्कींग करून दिवन सगळ्यांक बसयल्यात आमी. आतां आमी कोणाक मार्कींग केलें तो कडेन थोडो आसतलो पूण इन कोर्स ऑफ टायम तेजेर आमी स्टडी करून आमकां जाता जाल्यार तेका वाडोयनूच दितले जागो. धेंपे आर्ट्स अँड सायन्स कॉलेजीच्या भांगरा उत्सवाचो समारोप सुवाळो शेनवारा जालो. धेंपे कॉलेजीन शिक्षणीक मळार केल्ल्या वावराची मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान तोखणाय केली. कॉलेजीन शिकोवपी शिक्षकांचो ह्या वेळार भोवमान जालो. The highlight of our recent academic record was earning re-accreditation from the NAC at the A grade by achieving a GP score of 3.12 on a scale of 4. The second highlight, my friends, I wish to share with you is our meeting the international standard of the ISO quality ISO 9000 certification as assessed by TUV Nord, a German certificatory firm which has the highest standings. What this amounts to is recognition that though individuals are important, we have moved on from just being individual-centric to system and process-centric in the college. जेन्ना SSC जाल्लो तेन्ना प्रत्येक जाण म्हाका सांगतालो तुका जर तूं फुडें बरें कितें शिकपाचें आसा जाल्यार धेंपे कॉलेजीन वच. सगळे रँक टॉप रँक जे आसताले म्हाका याद जाता हे सगळे धेंपे कॉलेजींतल्यान आसताले. ए ग्रुप आनी बी ग्रुप त्या वेळार ए आनी बी आसताले. ए ग्रुप म्हणजे इंजिनियरींग वचणारे मॅथ्स घेतलेलो बायोलॉजी न घेतलेले आनी बी म्हणजे बायोलॉजी घेवन मॅथ्स ड्रॉप केल्ले. चॉयस हो इंटर सायन्सीकूच थरतालो. त्यामुळे ए ग्रुप आनी बी ग्रुपाच्या हातून दोनूय हातून पयले 10 हातून 8-9 तरी धेंपे कॉलेजी आसताले. ही परंपरा हांवें तोडलेली आसा कारण म्हज्या वेळार इंटराक आनी फर्स्ट इयराक पहिल्या 10 आनी पहिल्या 2-3 हातून हांव एक आशिल्लो सेंट जेवरेनचे. सगळी कडेन एक गोष्ट आमकां परत परत अंडरलायन करून सांगत असतात, वी हॅव अ क्रायसिस ऑफ कॅरेक्टर. आणि क्रायसिस ऑफ कॅरेक्टर आणि क्रायसिस ऑफ कॅरेक्टर म्हणून आमकां परत परत सांगत असतात. म्हज्या सारकेल्याच्या मनात प्रश्न येता की क्रायसिस ऑफ कॅरेक्टर जर आयज हांगासर निर्माण जाल्ली आसत जाल्यार ताका रिस्पॉन्सिबल कोण आसा? हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस प्रेझेंट क्रायसिस? आर वी? आणि आमी आसा अशें मानून जर आमी ताजे खातीर रेक्टिफिकेशनाचे कांय मोड ऑपरेंडीस ठरोवपाक शकतात जाल्यार इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू दॅट. आणि म्हणून एक क्रायसिस जे वेळार हे क्रायसिस आसा ताजे फुडें जर वचपाक जाय जाल्यार सच इन्स्टिट्यूशन्स अँड सच इन्स्पिरेशन्स वी हॅव टू हॅव अमॉंगस्ट अवर सोसायटी. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.